शेळ मेळावलेच्या लोकांक तेको दिवपाक धामशे आणि मावशे गावचे लोक सोमारा एकठांय जमिल्ले। IIT प्रकल्प फाटी घेवपाक शेळ मेळावलेच्या थळाव्यांनी सरकाराक 10 दिसांचो वेळ दिला। RDX गोवा खातीर मेळावलेच्यान निलेश परवार। तरीच्या बरेचशे गावचे लोक असे म्हणतात की तुम्ही या आमच्या गावात मीटिंग घ्या, तुमका सपोर्ट आम्ही सगळे हे करता। तेन्ना आमच्या सगळ्या सत्तरीच्या भावा भयणांक आम्ही सांगपाक सोदता की तुमच्या गावात येऊन मीटिंग घे, सारखी आमची परिस्थिती उरलेली ना। तेन्ना तुम्ही स्वतःहून हे मेलावलीच्या लोकांक सपोर्ट करपाक येवचे पडले। आम्ही तुमकां या रे म्हणाचो तुम्ही आणि रावो नाका। तुम्ही पयले आसा की मावशीचे लोक येयले, धामच्या कोथोडे जे जे आडेकडीचे सगळ्या गावाचे लोक येयल्ले आसा। कित्याक ह्या लोकांक आम्ही आपोवपाक वचना, ते आपले मनान तांकां दिसले की मेळावलीच्या लोकांक आम्ही सपोर्ट करचो। तांच्या जागे आसा ना, हे पुराय गोंयचो विचार जावन आसा, गोंयचो प्रश्न जावन आसा आणि गोंयचो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा की बाबा आमकां हांगा IIT नाका, मेळावलीन IIT नाका, हे सगळ्यांक सांगू शकता। फर्स्ट अँड फर्स्ट जी PI कोसकर आसा तेजेर जी केस घालूंक ना, ती सगळ्यांक फर्स्ट केस घालूंक जाय, ही आमची मागणी आसा। तेजेर बेगीनच्या बेगीन ताका टर्मिनेट करूंक जाय आणि लिगल तेजेर कारवाई जावंक जाय। पुलीस फोर्सान पयलीं आमकां प्रोवोक केलो, इन्स्टिगेट केलो, तेंच्यांनी आमच्या आईचेर आमच्या भयणींचेर पांय दवरलो, त्यांच्या काळजाचेर पांय दवरलो आणि मागीर लाठी चार्ज केली आणि ताच्या नंतर टियर गॅस म्हणटा तेजूनसून आमचे अटॅक केलो। ही खरी पुलीस फोर्साची चूक जावन आसा।